नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत सगळे येवकार. सद्याक गोंयांक एक तिसरो जिल्लो जावचो म्हणून एक प्रस्ताव आयिल्लो आसा आनी काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोडा हे 4 तालुके घेवन ताजो एक जिल्लो करपाचो अशें ठरयिल्लें आसा. आनी ताजे हेडक्वॉर्टर्स आतां खंय आसचे, केपें आसचे काय कुडचड्याचेर आसचे हाजेर एक वाद तयार जाल्लो आसा. आनी ह्याच सगळे वादाचेर आमी आज चर्चा करपाक आपयल्यात ते गोंयांतले एक नामनेचे आर्किटेक्चर आनी केपेंचे सुपूत आनी केपेंच्या सगळे राजकारणा भितर एक्टीव आशिल्ले राजीव सुर्तडकरांक. राजीव येवकार तुका. म्हाका एक सांग, पयलो म्हणटा एक मुद्दो गोंय हे देश आहे, तातूंत ऑलरेडी आमचे कडेन 2 डिस्ट्रिक्ट आसात. मडगांव म्हणटा एक आमचे सेंटर डेवलप जाल्लें सेंटर, थंय आमचो सावथ गोवाचो हेडक्वॉर्टर्स आसा. अशें हातूंत भितर तिसरो जिल्लो जावपाक जाय काय म्हणून दिसता तुका पयलो? तिसरो जिल्ल्याचो जो प्रस्ताव आसा तो एकदम बरो आसा. कित्याक जे मागासलेले जे तालुका आसात, फॉर एग्जाम्पल काणकोण, केपें, धारबांदोडा आनी सांगे, हांचे खातीर एक वेगळो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट करप एक खूब बरी गजाल आसा आनी ती जायी आशिल्ली आनी ती करपाक जाय. हातूंत कोणाचें दुबाव आनी ह्या प्रस्तावाचें आमी सगळीं स्वागत करता. पूण कितें फायदो कितें जातलो तिसरो जर हे तूं म्हणटा मागास हातूंत भितर? फायदो इतलोच जातलो की बींग एन एसटी एरिया म्हळ्यार हातूंत चडश्यो म्हळ्यार मोठ्या प्रमाणात एसटी समाज जो मागासलेलो समाज जावं आदिवासी समाज म्हणटा आमी तो हातूंत भितर आसा. आनी ह्या जिल्ल्याक एक एसटी खातीरचो असो एक जिल्लो जेणे करून तांकां जी बेनिफिट्स आसात सेंटरा कडल्यान येतात जावं आनी खंयचे कडल्यान ती बेनिफिट्स दिवपा खातीर हो जिल्लो आनी ताका लागून आमकां खुबशी बरी चड बेनिफिट्सूय मेळपाक शकता. ते करून ही एरियाय डेवलप जातली जी आज तितली डेवलप जाल्ली ना. कंपेरेटिवली तूं आज सावथ गोवा म्हणटा, सावथ गोवा आतां मडगांव कॅपिटल आसा सावथ गोवाचें, सावथ गोवा सालसेत तालुका आसा. पूण बाकीचे कंपेर केले जायत तूं तर काणकोण तालुका, केपें तालुका, सांगे तालुका हे त्या प्रमाणे डेवलप जालें ना. ती डेवलप जावपाची ताची फंडींग हाजे आदिवासी खातीर फंडींग जावपाची खूब एक तातूंत भितर मोग आसा आनी त्या प्रमाणे तें जावपाक शकता. पूण सद्याक मडगांव जे कितें चालू आसा तातूंतल्यान हे जे 4 तालुके आसात तांकां जाय तितलो न्याय मेळपाक किंवा तांची कामां फास्ट जावपाक ते जायना अशें दिसता तुका? तशें जायना अशें न्ही, पूण थंय आनी बरी जावपाक शकतात. तांच्यो स्किम्स बाकीच्यो ह्यो थंय बरे भशेन इम्प्लिमेंट जावपाक शकतात. पूण सद्याक जो वाद आसा तो म्हणजे हेडक्वॉर्टर्स खंय आसा आनी आज ताचेर आमच्या सीएमान क्लॅरिफाय केला की अजुनूय आमी हेडक्वॉर्टर्स खंय आसतले ते अजून ठरोवंक ना. ते आमचे जे सगळे बाकीचे डिपार्टमेंट आसात तांकां विश्वासार घेवन मागीर कनेक्टिविटी पळोवन आनी हे करून हेडक्वॉर्टर्स खंय आसतले हो ठरयतले. म्हणल्यार तुमकां केप्याच कित्याक आसपाक जाय? हेडक्वॉर्टर खंय आसतलो हाजेर एक्चुअली डिबेटच नाशिल्ली. कित्याक पळय आतां हे तूं 4 तालुका धरले जायत. पुर्तुगेज टायमार बसून केपें हेंच ताजें हेडक्वॉर्टर आशिल्लें. खंयची एरिया घे तूं, काणकोण एरिया, रेव्हेन्यू विलेजीस आसा त्यो सगळे केपें कनेक्टेड आशिल्ले इनिशियली जेन्ना पुर्तुगेज आशिल्ले तेन्ना. पुर्तुगेज आशिल्ले तेन्ना केप्याक सगळीं ऑफिसां आशिल्लीं. फाजेन म्हणटा आशिल्लें तें खंयचें आतां आमी ट्रेस ऑफ ट्रेजरी म्हणटा, जेल चड ताका कनेक्टेड पुलीस स्टेशन आशिल्लें. त्या पुलीस स्टेशनाचे हे 4 तालुके ज्युरिडिक्शन आशिल्लें. तुगेले बाकीचे कोर्ट आशिल्लो, व्हेरी इम्पॉर्टंट कोर्ट आशिल्लें, हेल्थ सेंटर आशिल्लें आनी सगळीं सांगपाक म्हणल्यार केप्याक कांब्र आशिल्लें. जे लिबरेशन जातकीर ताची म्युन्सिपालिटी जाली. ही सगळीं ऑफिसांची नांव चेंज जावन तीच ऑफिसां जाली. फाजेन सब रजिस्ट्रार हे जालें, फाजेन सब ट्रेजरी जाली, सब रजिस्ट्रार जालो, ट्रिब्युनल आशिल्लें तें कोर्ट जालें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आशिल्ल्यो. पुलीस स्टेशन आशिल्लें तें अपग्रेड जालें, पुलीस स्टेशन जालें. ह्यो सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर केपें एक एडमिनिस्ट्रेटीव हबूच म्हूण आशिल्लो, एडमिनिस्ट्रेटीव कॅपिटलूच म्हूण आशिल्लो. जेन्ना स्टेट जाली, स्टेट जातकीर गोंयांत जो सब डिस्ट्रिक्ट जाले तातूंत एक सब डिस्ट्रिक्ट केपें आशिल्लो. तातूंत हे 4 तालुका आशिल्लो. तेन्ना सांगे तालुका बायफर्गेट जालो नाशिल्लो, सबसिक्वेंटली जालो. पूण ह्या 4 तालुक्याचो जे आज म्हणटात ताजो सब डिस्ट्रिक्ट स्टेट जातकीर केप्याच आशिल्लो. डेप्युटी कलेक्टर केपें बसतालो, DYSP केपें आशिल्ले, सगळीं RTO ऑफिस केपें आशिल्लें, लँड सर्वे केपें आशिल्लें, कोर्ट आशिल्लो. हे सगळ्यो गोश्टी केप्यांत आशिल्ल्यो. सो जेन्ना आतां अपग्रेडेशनाचो टायम येता, जेन्ना
आतां डिस्ट्रिक्ट करपाक डिस्ट्रिक्ट कॅपिटल खंयचें तर केप्यान जातलें. जेन्ना केपें तुमकां आनी एक सांग, डिस्ट्रिक्ट कॅपिटल केप्यां जावपाकच जाय, हाजेर डिबेट आसपाकच जायना. कुडचडे म्हणटा केपें तालुक्यांतलोच भाग न्ही. कुडचडे हो केपें तालुक्याचोच भाग. जेन्ना तुमकां खबर आसतलें की केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हण तेन्ना युनियन टेरिटरी आसतना कुडचडे आनी काकोडा ताजे भाग आशिल्ले. आज सबसिक्वेंटली पंचायत आशिल्ली आनी त्यो पंचायत आशिल्ल्यो, दोन्ही पंचायती वेगळ्यो आशिल्ल्यो. त्यो पंचायती जॉईन करून कुडचडे काळकोडा म्युनिसिपालिटी जाली. आतां कितें बिकॉज ऑफ मायनिंग आनी बाकीच्या फॅक्टरां लागून कुडचडे इज कमर्शियली डेव्हलप्ड, तातूंत दुबाव ना. बट एडमिनिस्ट्रेटीव हब म्हूण केपें अजुनूय काम करता. केप्यां तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. राजू, एक आसा काणकोणचे, स्पेशली काणकोणूच बाकीचे मागीर 3 तालुके आसता मागीर पळय काणकोणकार आतां एक म्हणपाक लागल्यात की आमकां तिसरो तालुको नाका, कारण कनेक्टिविटी. तो म्हणटा आमकां मडगांव येवप सोंपें पूण केपें येवप सोंपें न्ही. ना, तो प्रश्न म्हाका तरी व्हडलो इम्पॉर्टंट दिसना. कित्याक पळय, काणकोणच्यान हाजे पयलीं आरटीओ ऑफिस आसतना सगळें काम करपा आसतना सब डिस्ट्रिक्ट केप्यांच आशिल्लो. काणकोणकार केप्यां प्रॉब्लेम तेन्ना कितें जातालें, इवन एक जर खंयचें परमिशन घेवपाक जाय आशिल्लें, काणकोणा प्रोग्राम करपाक जाय, तुका PI कडेन पयलीं थंय काणकोण वचचें पडटालें, मागीर DYSP कडेन हांगा केपें वचचें पडटालें, परत थंय वचचें पडटालें. म्हणजे अशें ह्यो पावट येता. ताका लागून थंय काणकोणांत आनी मागीर आनीक सब डिस्ट्रिक्ट केलो आनी डेप्टी कलेक्टर केलो. सो हे आतां परत जावचें नाका म्हणटा, कारण कनेक्टिविटी, कारण काणकोण ते मडगांव कनेक्टिविटी आसा, काणकोण ते केपें कनेक्टिविटी, काणकोण टू केपें कनेक्टिविटी आसा. डिस्ट्रिक्ट जातकीर ताचें फ्लक्च्युएशन वाडटलें. बाळ्ळीच्यान केपें येवपाक तुका 15 मिनटां पुरो. बाळ्ळीच्यान केपें जावं बाळ्ळीच्यान तूं आज मडगांव वतलो जाल्यार ताका अर्द वर लागता. सो तांकां केपें चड लागीं जातलें. आनी काणकोणच्यान ऑलरेडी लोक पयलीं केपें येताले. आनी हे भायर तूं म्हणटा तशें हाजें परमिशन ताजें परमिशन तें करपाक डेप्युटी कलेक्टर काणकोण आसा. जें पळय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आसा तें केपें आसतलें. म्हाका तरी दिसना काणकोणकारांचे आजून खंयचो दुबाव आसतलो असो. बट कुडचड्याचेर कित्याक नाका म्हणटा तूं? कुडचडे केपेंचोच एक भाग न्ही. आतां सगळें जेन्ना जालें आनी जें डिस्ट्रिक्ट जावपा टायमार कुडचड्यार कितें व्हरप, पळय केपेंच जावपाय न्ही. कुडचड्यार तशें पयलें हे एडमिनिस्ट्रेशनाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय आसा. आतां तूं म्हणटा फॉर एग्जाम्पल कुडचड्यार एक लेबर ऑफिस म्हणून आशिल्लें, तें बसून केपें हाडलें मरे. कितें हाडलें? कित्याक केपें एडमिनिस्ट्रेशन म्हूण तें थंयच्यान केपें हाडलें न्ही. सो केपें हेज बीन इस्टाब्लीश एज अ एडमिनिस्ट्रेटीव हब, आनी तो एडमिनिस्ट्रेटीव उरतलो. हाका लागून केप्याकय एक उदरगत जावपाची संद मेळटली. कुडचडें ऑलरेडी डेव्हलप जाल्लें आसा. बट एक म्हाका एक सांग, परत हे इन्फ्रास्ट्रक्चर तुगेल्या डिस्ट्रिक्ट म्हणटा डिस्ट्रिक्ट लेवलाची इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं. करेक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आयले. डिस्ट्रिक्ट तुगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आयलो. एक आमचो सेशन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट येतलो. दुसरो येतलो ते आमचे डिस्ट्रिक्ट पुलीस स्टेशन अपग्रेड जातले आनी SP येतलो. तिसरे जातले म्हणटा एक कलेक्टर अपॉयंट जातलो. कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन येतलो. एडमिनिस्ट्रेशन हे सगळें हें करपाक केपें सद्याक जर पळयलें जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज केपें इतलें बरें ना. त्या मानून कुडचड्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. केपें इतलें बरें ना अशें म्हणूंक शकना तूं. जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर 3 तालुक्याचो थंय फंक्शन जातालो तेन्ना 4 तालुक्याचो जावन सेम 3 तालुक्याचो जे 4 तालुके जाता ताचें कलेक्टर ऑफिस फंक्शन जावपाक शकता. इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या प्रमाणे वाडोवपा जाय आनी ताका प्रोविजन हें आसतलेंच. फंडींग प्रोविजन आसतलें, बाकीचें सगळें प्रोविजन आसतलीं. त्या प्रमाणे केप्यां गव्हर्मेंट लँड्सूय आसा अवेलेबल, ज्या प्रमाणे तें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक शकता. फॉर एग्जाम्पल तुका सांगता, आज पुलीस स्टेशन बांदपाचें घेतलां, थंय जवळ जवळ ग्रावंड +4 येदी व्हडली बिल्डींग बांदिल्ली आसा, चालू आसा. ती म्हजे कोतान तरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स ऑफ पुलीस हेडक्वॉर्टर्स म्हणून फंक्शन जावपाक शकता. तांकां आनिकूय जागो आसा, जाय जाल्यार तांच्यानी ताजें एक्सपान्शन करपा जाता. कोर्ट म्हणटा तूं, कोर्टा कडेन आज कोर्ट सोडून आनिकूय एरिया आसा. ती एरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट घालपाक शकता. कोर्टाचे फुडें आमचे कडेन एरिया आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची एरिया, WID एरिया, ताचे सायडीन ते बंगलोज आसा, ताचे सायडीन ते प्रायमरी स्कूल्स आसात. दीस ऑल कॅन बी रिलोकेटेड प्रॉपर प्लॅनिंग करून हीच एरिया भितर तुज्यान नवो हब तयार करपाक जाता. बरेच पुलीस स्टेशन थंय उरतलो. त्या भायर आमगेली बस स्टँडा म्हूण एक्वायर केल्ली जवळ जवळ 7-10 स्क्वेअर मिटर जागो आसा. त्या जाग्यार ही PWDs आनी ह्यो बाकीची थंय वचपाक शकतात. जागो ना न्ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर. आज रोडूय आमचो वायड जालो आसा.
इन्फ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवलाक जाय तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाची आमची चड कॅपॅसिटी आहा रादर दॅन कुडचड्यार. बरेच कुडचड्यार इज अ कंजेस्टेड सोसायटी आनी त्या कंजेशना भितर तूं डिस्ट्रिक्ट करून आनी कंजेशन वाडयतलो जायत जाल्यार ते लोकांक आनी चड माल पडटलें. तेन्ना काणकोणकार खरें उलयतले ना थंयच्याचें की मडगांव बरें आशिल्लें म्हणून. पूण केपें जाल्यार उलोवचें ना हें तुका हांव आज गॅरंटी दिता. तुजी आतां तूं म्हणटा तें एक मान्य की तशें पळोवपाक गेल्यार कुडचडे म्हणटा तें एरिया वायज पळयलें जाल्यार ल्हान आसा किंवा कुडचड्या कडेन एरिया आसातय बी आसात पूण त्यो कितें आउटस्कट आहात ते सेंटरा कडेन ना. तूं म्हणटा केप्याक इन सेंटर स्पेशली आमच्या काराळेचो जागो घेतिल्लो आसा. जवळ 7,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा आमचे कडेन. प्लस आतां कोर्ट आसा. कोर्टा फाटल्यान जवळ 12,000 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंट लँड आहा. ताचे फुडें गव्हर्मेंट कॉलेज आसा. आमचे ह्या सायडीक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा. आनी ह्यो सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां चड पूण सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीची कावंटींग इलेक्शन सगळे अरेंजमेंट त्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांतल्यान जातालो. सो ती एरिया ऑलरेडी त्याच खातीर मार्केट केल्ली आसा जावं फिक्स केल्ली आसा. पूण आनी एक म्हाका म्हत्वाचो कितें की आतां जर डिस्ट्रिक्ट केलो जाल्यार केप्याकय आनीक हे 4 बाकीचे तालुके आसात तांकां फायदो कितें जावपाक शकता पळय केप्याक जाय ऑर जे बाकीचे 4 तालुके आसात तातूंत मेनली हो आदिवासी एसटी समाज रावता आनी तांच्यो पळय ज्यो क्लेम्स आसात लायक फॉरेस्ट रायट्स आनी कसले बाकीचे आर्म लायसन्सीस जावं कितें ज्यो एग्रीकल्चरा रिलेटेड आसात जावं तांचे जे राहणीमान आहा तांकां रिलेटेड आसात आनी मेजॉरिटी ऑफ दी पॉप्युलेशन इन दीस 4 तालुकास हे आमचे आदिवासी समाजच आसात. आतां तांकां मडगांवचे कलेक्टरेटाचेर इतलो लोड आसा की ह्यो गोश्टी आनी त्यो गोश्टी थंय स्मूथली जायना. आमचे 7 मतदारसंघ हाताळटा म्हणल्यार 8 मतदारसंघ ह्यो करून सुद्दां तांकां थंय काम मेळना. थंय तो आतां येदें व्हडलें बांदलो खरें पूण तो जागोय पावना. आतां हें डिलिमिटेशन जावपा सारकें म्हणल्यार ह्यो गोश्टी समज केप्यां आयल्यो केप्यां तूं म्युन्सिपालिटी पळय म्युन्सिपालिटी सुद्दां आदिवासी समाज जो आसा तो कितलेसो पटीन आसा. सायजेबल पॉप्युलेशन आसा. बाकीचे एरिया तूं म्हण आतां सांगे मतदारसंघ आशिल्ली मळकर्णे पंचायत जावं कावरे पिल्ला पंचायत ह्यो पंचायती एसटी डॉमिनेटेडच आसात. आतां केपेंचो भाग घे मोरपिल्ला बार्शां बाळ्ळी ह्यो एरिया एसटी डॉमिनेटेड फातर्पा एसटी डॉमिनेटेड ह्या सगळे एरियाक तूं आतां मडगांव वचप आनी केपें बरें जावं काणकोण तालुका हो आमचे कडेन कनेक्टेड आसा. सांगे तालुका तुका सांगता सांगे मतदारसंघाच्यो ज्यो पंचायती त्यो केपें हातूंतल्यो सो तांकां केपें तर चड एक्सेस आसा. सो हे सगळे गोश्टी पळोवन आनी केपें हो एक भाग असो आसा की तो असो तुका पळोवपाक सामको हायफाय दिसना म्हणल्यार त्या लोकांक तो आमगेलोच भाग असो दिसता. एक जें आसा की केपें आनी कुडचडे हे फकत एक 7 किलोमिटराचे डिस्टन्स म्हणजे केपें आसलो कितें आनी कुडचडे आसलो कितें. ऑन द कॉन्ट्ररी जे धारबांदोडे सांगे बी आसा तांकां कुडचड्यांनी लागीं पडटले. सांग्यार न्ही धारबांदोडे म्हणपाक शकता. ओके सो हे जर पळयलें तर तूं आतां केपेंच जाय म्हणटा दीस ओन्ली इमोशनल हे काय तातूंत आनी कितें आसा. केपें जाय म्हणपा फाटलें केपें हो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटीव हब म्हूण आसा. ओके आतां तूं फक्त धारबांदोडेचो सांग्या वेलो विचार करनाका तूं काणकोणाचो विचार कर. जेन्ना तूं ह्या 4 तालुक्याचो मेन सेंटर करतलो तेन्ना काणकोणच्यानय तें इक्विडिस्टन्स आसपा जाय धारबांदोडेच्यान आसपा जाय सांग्या वेल्यान आसपा जाय. तशें पयल्या सांग्या आनी केपें हाजी कनेक्टिविटी कुडचड्याचे बरी आसा प्रोवायडेड वी हॅव टू डेवलप द इन्फ्रास्ट्रक्चर. हाजी कोर्टान लागीं आसा डिस्टन्सा कोर्टान लागीं आसा पूण तें तशें डिस्ट्रिक्ट जालें जाल्यार ऑटोमॅटीक जातलें ह्या भागाची उदरगत जातली. सो तुका कितें दिसता सिन्स तूं गव्हर्मेंटाक नासू पूण BJPचे कडेन वन ऑफ द तूं तांचो ऑफीस बेरर आसा ताका लागून विचारता तुका डिसिजन निमाणे कडेन कितें जातलें कुडचड्या काय केपें. हें जावपाचें तें केपेंच जावपाचें ताका तूं बाकीचें सगळें हें पळयलें जाल्यार त्यो केप्यांत जावपाचें आनी तें केप्यांत जातलें तातूंत दुबाव ना. हें बेस्ट कॉन्ट्री हें क्रिएट केलां. तुका एखादी याद आसा खबर ना जेन्ना सब डिस्ट्रिक्ट जालो केपें ती पोन्नी गव्हर्मेंट ऑफीस आशिल्ली आनी त्या जाग्यार जेन्ना नवें गव्हर्मेंट ऑफीस बांदपाचो प्रश्न आलो तेन्नाय होच वाद तयार जाल्लो बारीकशा प्रमाणात. पूण तेन्नाचे चीफ मिनिस्टरान तांकां सांगिल्लें ना केपें हो तो एडमिनिस्ट्रेटीव हबूच जी गव्हर्मेंट ऑफीस केपें आसा तीच अपग्रेड जातली. त्याच प्रमाणे आजूय बी केपें हो डिस्ट्रिक्ट
हेडक्वॉर्टर जातले हातूंत म्हाका मातसोय दुबाव ना आनी बिंग एन एसटी डिस्ट्रिक्ट आनी तांची उदरगती खातीर जेन्ना जातलें तें केप्यां जावपा जाय, तें कुडचड्यार जावन ताका जस्टीस मेळपाक शकना. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एक राजून सांगलें तशें की मेन म्हणटात ते केपें हे पुर्तुगेज आसतना साकून केपें हो इम्पॉर्टंट एक हेडक्वॉर्टर आशिल्लो. आमचे मडगांव आशिल्लेच, पूण मडगांवां इतलेच पॅरलल हे केप्यां तेन्ना सगळे तशें कुडचडे म्हणटा आमचोच भाग. आनी तुवें म्हणलें तशें जे आमी हेडक्वॉर्टर खंय आमी विचार आज पळय आमी उलयता थंयच्यान फक्त 5 किलोमिटर. हे 5 किलोमिटरार बरो फॅसिलिटी तयार जाली जाल्यार 5 किलोमिटर डिस्टन्स आयची कोतार कांय न्ही. आनी त्या तिळामळ टू आतां कुडचड्या रोडाचें वायडनींग मोठ्या प्रमाणात जाल्लें आसता. सो कनेक्टिविटीचो कुडचड्या वयल्यान थंय येवपाचो म्हजे कोतान तरी प्रश्न ना. एक सद्याक आतां जोकिंगली हे म्हणटात की कुडचडकारांनी खंय ते बाबत रस्त्याक लागून इतले त्रास सोंसल्यात, ताका लागून तांकां मातशें कॉम्पेन्सेशन म्हणून हेडक्वॉर्टर्स दितात. केपे रस्ते बरे आनी कंपॅरेटिवली केपे बरे आसा. तेच म्हणटा ह्या सद्याक वॉट्सॅपाचेर एक असो हे जोक टायप सर्क्युलेट जावपाक लागल्यात की कुडचडकारांनी इतली सोंसला ताका कॉम्पेन्सेट करपाक लागून ते हेडक्वॉर्टर्स थंय दिता. ना तशें म्हणटाले आतां पणजे तूं स्मार्ट सिटी करपा लागून पणजे खुबशे जाणांनी सोदले, पूण तें बऱ्या खातीरच जातलें. तें कुडचड्यार जें कितें जालें तें बऱ्या खातीरच जातलें. ते ताका एक थोडी गोश्टी आसता त्यो त्या टायमार पॉसिबल नासतात. ताका लागून ते रस्त्याचे हाजे प्रश्न येनात. तशें आमी केपें जेन्ना वायडनींग चालू आशिल्लें तेन्ना आमी खूब त्रास काडले. आतां तूं केपें बाजारांत ड्रेनेज बांदतात, आमकां कितले त्रास जाता, पूण आमकां खबर आहा आनी एक 15 दिसांनी तें आमचें काम सुरळीत जातलें म्हणून. तशें प्रत्येक जाण समज पासियन्स आसत जाल्यार म्हाका तरी दिसना तूं हाका गव्हर्मेंटा ब्लेम करपाचें. गव्हर्मेंट सगळें करता लोकां खातीरच करता आनी हो सब डिस्ट्रिक्ट आनी डिस्ट्रिक्ट जातलो तो लोकां खातीरच जातलो आनी तो बऱ्याकय जातलो. आनी तो कितलो बऱ्या खातीर जातलो हें आमी म्हळ्यार गव्हर्मेंटाक खबर आसा आनी तें जातलें हें केपें ताका आयडियल आसा, हातूंत भितर दुबाव नात. ओके. सो हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. एक म्हणटा ते आज सीएमानूय परत हें केलां की आमी अजुनूय हेडक्वॉर्टर्स खंय जातलो तिसऱ्या डिस्ट्रिक्टाचो तो अजून थारावंक ना. आनीक एक वटच्यान हें जाल्लें की फाटली जी सगळी जर केपेंची परंपरा किंवा बाकीचे एडमिनिस्ट्रेटीव जर हें पळयलें जाल्यार तो केपेंच आसचो अशी एक मागणी जावपाक लागल्या. आनीक मेन म्हणटा ते एक धारबांदोडे सोडले जाल्यार बाकीचे तिनूय तालुक्यात केपें हो लागीं कुडचडे परस लागीं जावपाक शकता. सो ह्या दृश्टींतल्यान विचार जावपाची गरज आसा. पूण एक हें करता आसतना केपेंची जी ट्रान्सपोर्टाची जी कनेक्टिविटी आहा तीय म्हाका दिसता आतां बरी पैकी वांटोवची पडटली. कारण नाही म्हणल्यार काणकोण साकून मडगांव येवप सोंपें, काणकोण साकून केपें येवप त्रासाचें. सो ती कनेक्टिविटी आतां वाडोवची पडटली. आनी तें जर जालें जाल्यार एक बरें जातलें की हो जो मागास अजुनूय कांय प्रमाणांत काणकोणचो किंवा केपेंचे थोड्या भागांत ते मागास आसा. ही जर कनेक्टिविटी वाडली, तांचे रोड वायडनींग जालें जाल्यार म्हाका दिसता की खऱ्या प्रमाणान जे हय आनी काणकोण सारक्या हाका परत एक वेगळो आनीक कनेक्टिविटी हें जावन इवन ह्या वडचे जे धारबांदोड्या साकून आनी हे आसा तांकां जर हांगा वचपाक जाय, कर्नाटका वचपाक जाय जाल्यार हो आनीक तांकां लागीं पडपाक शकता. सो हाजेर हे जर सगळें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता केप्यां होच हे तालुक्याचो हेडक्वॉर्टर्स आसता. हाजेर आतां सरकारान गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आसा. आनीक केपेंचे आनी बाकीच्या लोकांची तीच मागणी आसा. राजू, देव बरें करूं. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.